कोंकणी उलय लंडन फुलय 99.8 आवाज FM रेडिओ कार्यावळ. हांव शीतल रामचंद्र साळगांवकर रावपी बेती वेरें बार्देस गोंय तुमच्या मुखार सादर करता म्हजी कविता. कवितेचें नांव जावन आसा दिवाळी. म्हज्या यादींतली दिवाळी खूबच वेगळी आसली. नरकासूर नांवाची पनवत तेन्ना नासली. म्हज्या कुळारच्या गांवांत वाडोभर मनशां आसलीं. शिकूंक नासलीं खरी पूण मिजाची नासलीं. क्रिस्तांव कोंकणी मैरां आपली आपली जीण जगतालीं. परब कसली आसूं एकमेकागेर मै पासान वयतालीं. अशीच येताली दिवाळी. घरदार साफ सफाई करतालीं. शी पडटाली तेन्ना कुडकुड्याची म्हणून कचरो खोले जळयतालीं. उज्याची ऊब ती हातपांय शेकयतालीं. हुन बाणांतलें फांत्यार उदक न्हातालीं. न्हांवच्या पयलीं आंगाक सगळ्या उठणें तेल लायतालीं. न्हाल्या उपरांत कारीट फोडून कडसाण चाखतालीं. नवे कपडे घालून आंगाक फोव खावंक बसतालीं. इश्टां सगळीं फोव खावपाक एकमेकागेर भोंवतालीं. तिनसानां आकाश दिवो पेटयतालीं. 5 पणट्यो दारार दवरून लक्ष्मीक आफयतालीं. परब ही दिवाळेची उजवाड फाकरपाची. काळोख मनांतलो पुसून उडयतालीं. देव बरें करूं.